पेडण्या बस स्थानकाचे काम पुराय जावच्या पयलींच आदल्या आमदारान केल्लें उक्तावण अजूनय बस स्थानकाचे काम चालू आसा। ह्या सुवातेर वचून थळाव्या आमदारान पळोवणी केली। काम 26 जानेर मेरेन पुराय जातलें म्हण कंत्राटदारान उतर दिलां अशी माहिती पर्यटन मंत्री आजगांवकारान दिल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। कांयच कंप्लीट करनासतना तेजें उद्घाटन जालें। खूबशीं कामां उरलेलीं आनी तो स्टार्ट जाल्लो जाल्यार कितें जातालें तें कांय कळनासलें। आमी परतें इन्स्पेक्शन केलें, आमचे सगळ्या मतदारसंघाचे मेन प्रतिनिधींनी मिटींग घेतली, खंय खंय काम जावं ना तें ताका सांगलें आनी ही कामां 26 तारखेपर्यंत ताणें कंप्लीट करता म्हणून आमकां आश्वासन दिल्लें। 26 जानेवारी आमी 4 फावटी मिटींग दवरल्या आनी बाबू आजगांवकारालें काम लोकांक विश्वास आसा। ताणें एक फावटी उतर दिलें म्हण त्या उतरा खातीर तो करतलोच म्हणटा आनी आमी सारको एकदम परफेक्ट बस स्टँड जातलो तेन्ना तेजें उद्घाटन जातलें। आनीक उद्घाटन जातलें सारकें, पण तें सारकें परमनंट म्हणजे सारकें व्यवस्थीत बांदतलो तेन्ना। आमची सगळीं कामां जी आहात, आज व्हडले व्हडले सुद्धा प्रोजेक्ट आमी हांगा अनाउन्स केल्या। स्मशानभूमी 100% जातलें म्हणजे जातलें। ह्या 5-6 म्हयन्या भितर आमी कंप्लीट करतलो। बरो एक स्मशानभूमी हांगासर आमी करतले, तेजें ब्युटिफिकेशन बी सगळें आसतलें।